नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजेच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. नॅशनल गेम्स मोगा ह्या इव्हेंटाचेर खेळा खात्या कडल्यान 2.80 कोटी रुपयांचो चुरो लॉन्चिंगाच्या तुळेत दोबरात खर्च. विधानसभेत दिल्या लेखी जापेत स्पश्ट. गोंय अजून जावंक ना डिजिटली सक्षम. डिजिटल क्रांती अजूनय तरी फकत एक सपन. खणी सुरू जाल्यो जाल्यार गांव जातलो काबार. मुळगांवच्या लोकांनी उक्तायली भिरांत. मायनिंगांतल्यान येवपी येणावळीचे पयशे सरपंचाच्या बोल्सान. गांव उरले उदरगती विणे. सांगेच्या ग्रामसभेत लोकांनी सरपंचाक उजरायलो. बाणावलेन पयलो विरोधी पक्ष फुडारी दोतोर जॅक सिक्वेराचो पुतळो उबारचो. थळाव्या लोकांनी ग्रामसभेत केली मागणी. आनी ताळगांवची ग्रामसभा उदका पुरवण विशयावयल्यान तापली. बायो जाल्यात दूषित. पंचायतीन लक्ष घालून प्रश्न करचो सुटावो. ताळगांवकारांची मागणी. आता पळयात खबरो विस्तारांत. सरकार वेगवेगळ्या निमतान इव्हेंटाचेर कोट्यांनी रुपया मोडीत आसा. हालींच नॅशनल गेम्साचे मास्कॉट लॉन्चिंगाचो सुवाळो जालो. मोगा मोगा करीत बरीच हवा जाल्ली. मात हे मोगाचेर सरकारान कितले मोडले तुमी जाणा? पळयात गोमंतक टीव्हीचो हो खासा रिपोर्ट. नॅशनल गेम्साचो मास्कोट मोगा तुमकां उगडास आसतलो. वेर इज मोगा करीत सरकारान आनी खेळा खात्यान बरेंच वारें केल्ले. त्या सरकाराचो ह्या मोगाचेर 3 कोटींचो फोग. नॅशनल गेम्साचे लोक आनी मास्कोट लॉन्चिंग इव्हेंट मनोवपा खातीर सरकारान वट्ट 2,80,42,280 रुपया खर्च केल्यात. अंदू गोंयांत जातात त्यो 37व्यो नॅशनल गेम्स. खेर म्हळ्यार 36वो नॅशनल गेम्स 2020 सालांत गोंयांत जावपाच्यो आसल्यो. ते खातीरचो लॉन्चिंग इव्हेंटूय गोंयांत पणजे जाल्लो. सरकारान त्या इव्हेंटाचेर तेन्ना 57,85,000 खर्च केल्ले. मात उपरांत नॅशनल गेम्सा खातीरच्यो साधन सुविधा तयार जावंक पावंक नाशिल्ल्यान गोंयांत जावपी नॅशनल गेम्स उपरांत गुजरातांत व्हेल्ल्यो. म्हटल्यार तेन्ना नॅशनल गेम्स गुजरातांत आनी लॉन्चिंग इव्हेंट गोंयांत अशी परिस्थिती. खर्च गोंयच्या माथ्यार आनी गेम्स गुजरातांत. मात तेन्ना लॉन्चिंग इव्हेंटाचेर खर्च जाल्लो 57,85,000 आनी अंदू 37व्या नॅशनल गेम्साचे लोगो आनी मास्कोट लॉन्चिंगाचेर सरकारान मोडले 2,80,00,000 म्हळ्यार उणे तुणे 3 कोटी. तातूंतूय एक बाब आसा ती म्हळ्यार क्रीडा खात्यान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण इव्हेंट एजन्सीन अजून आपले बील सरकाराक दिवंक ना, देखून हो पेमेंट जावंक ना. जर कंपनीन बील वाडून दिले जाल्यार हो खर्च आनी कितलो वाडटलो ताचो नेम ना. आतां ह्या 2,80,00,000 रुपयांतले कितले पयशे खंयच्या गजालींचेर मोडले तेंय सरकारान सांगलां. फक्त लोगो लॉन्चिंग इव्हेंटाचेर 1,43,25,412 रुपया मोडल्यात. जाल्यार मोगा ह्या मास्कोटाचेर 4,37,485 रुपया मोडल्यात. मात वेर इज मोगा अशे जायरातीच्या गोंयभरच्या फलकांचेर कितलो खर्च केलो हाचो सारको हिशोब मात सरकाराच्या खेळा खात्यान दिल्लो ना. इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार हे आरोप विरोधका कडल्यान जायत आसा. गेल्या फावट आमी सरकार तुमच्या दारांनी स्वेरिंग सॅरेमनीचे खर्चाचो आंकडो काडलेलो आनी इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार खरेंच चलता काय ना ते हे आमी लोकां मुखार दाखोवन दिल्ले. आतां आमी नॅशनल गेम्स जो इव्हेंट जाला तेजो खर्चाचो आंकडो आमी आज तुमच्या मुखार हाडटा. मोगा करून व्हडलो बोवाळ जाल्लो. सरकारान एक उमळशीक केल्ली. ती उमळशीक दाखोवपाक एक व्हडलो इव्हेंट केल्लो मास्कोट लॉन्च म्हणून आनी तितून मोगा हो नॅशनल गेम्साचो मास्कोट लॉन्च जाल्लो. त्या मास्कोट लॉन्चाचेर सरकारान 2.80 कोटी खर्च केल्यात.
हे 2.80 कोटी मास्कोट लॉन्च ते लोगो लॉन्चिंगा भितरूच धरून हो खर्च आसा. पूण मजेची गजाल म्हटल्यार गेल्या फावट 2020 जेन्ना नॅशनल गेम्साचो इव्हेंट लॉन्च जाल्लो, नॅशनल गेम्साचें लॉन्चिंग जाल्लें, तेजेर 57 lakhs खर्च केल्लो. आतां तो तेन्नाचो खर्च गेम्साच्या लॉन्चिंगेचो खर्च पळोवंक गेल्यार आनी आतांचो मास्कोट आनी लोगो लॉन्चाचो खर्च पळोवंक गेल्यार डबल जावन रावला. आनी तेन्ना तो इव्हेंट केलोच तेंच्यांनी कार पार्कान 57 lakhs म्हणून. पूण नॅशनल गेम्स तेन्ना काय गोंयांत जावंक पावले ना, कित्याक आमचें इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी नासलो, तो गुजराताक जालो. आतां हो डबलीन आंकडो पळोवन एक खऱ्यांनीच शॉक बसता. भितरलो आमी पळोवंक गेल्यार 2.80 कोटी भितरले 4 लाख म्हणटा ते फक्त तो मास्कोट मोगा जेन्ना लॉन्च जालो, लोकां फुडें हाडलो, तेजेर खर्च केला. तर हे आसले आंकडे नॅशनल गेम्साचे इव्हेंट मॅनेजमेंटा बद्दल. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. डिजिटल इंडियाच्या फाटभुंयेर गोंयाक डिजिटली सक्षम करपाची मोख राज्य सरकारान दवरल्या खरी, मात अजून मेरेन फक्त गोंयांतल्या 10च वाठारांत वायफाय हॉटस्पॉट करपाक सरकाराक येस आयिल्ल्याचें मुखार आयलां. विधानसभेत दिल्ल्या एका जापेत ही बाब स्पश्ट जाल्या. गोंयाक डिजिटली सक्षम करप, सगळे प्रशासकीय कारभार ऑनलायन करप, येवजण्यांचे अर्ज, तांचो स्टेटस तशेंच सरकारी प्रशासनातल्या वेगवेगळ्या खात्यांक थेट कंप्युटराच्या एका क्लिकाचेर उपलब्ध करून दिवपा मेरेन सरकारान पावलां मारल्यात खरी, मात त्या पावलांक फावो तशी जोड ना. आमदार संकल्प आमोणकर हांणी विचारिल्ल्या एका लेखी प्रस्नाक गोंयांत फकत 10 वाठारूच वायफाय हॉटस्पॉट करपा मेरेन सरकाराक येस. एक्टिवेटेड वायफाय लोकेशनात सांखळेन 3, पर्वरे 2, बिचोले 2, ताळगांव 2 आनी बाणावलेत 1 वाठाराचो आस्पाव. गोंयच्या सगळ्या मतदारसंघांत डिसेंबर 2023 मेरेन वायफाय हॉटस्पॉट करपाचे आयटी मंत्री रोहन खंवटेची लेखी जाप. सरकार म्हणटा वायफाय कनेक्टिव्हिटी टेंडर खंय इन प्रोसेस. डिजिटल इंडियाच्या फाटभुंयेर गोंय सरकारान गोंयाक डिजिटली सक्षम करपाची मोख दवरल्या खरी, पूण गोंयच्या 10च वाठारांनी वायफाय हॉटस्पॉट करपाक सरकाराक येस येयला. म्हणजे एका सायडीन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचें स्वप्न आसा की कॅशलेस इंडिया करपाचें. त्याच बरोबर गोंयची जी सरकारी ऑफिसां आसा गव्हर्मेंटाची, तितून सुद्दां आतां कॅशलेस प्रायस ऑनलायन पद्दतीन जातले. पूण सरकारान जर 10च वाठारांनी हे वायफाय हॉटस्पॉट केलेले आसा जाल्यार कितल्या फास्ट आनी कितपत हे गोंयाक ते डिजिटली सक्षम करपाक पावतले काय, होय तितलोच प्रश्न आसा. जग 5Gत पावला, सगळे मोबायलाच्या एका क्लिकाचेर मेळटा, बरेचशे वेव्हार आतां ऑनलायन. मात गोंयांत अजुनूय तशी डिजिटल क्रांती अवेटेड. वायफाय हॉटस्पॉट आतां काळाची गरज जाला, मात गोंयांत अजुनूय डिजिटल क्रांती तशी पयसूच आसा अशें वायफाय विशीं गोगल गायच्या स्पिडीन जावपी सरकारी कारभार पळयल्यार दिसता. शाळा आसूं ना जाल्यार सरकारी वा खाजगी कार्यालयां ती ऑनलायन सक्षम जावप ही काळाची गरज हाची जाणविकाय घेवन सरकारान गोंयाक डिजिटली बूस्ट करपाची गरज आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मायनिंगाक आमचो विरोध ना, पूण गांव काबार जातलो जाल्यार मायनिंग सुरू करपाक आमचो विरोध आसतलो. गरज पडल्यार कोर्टातूय वतले, अशी शिटकावणी मुळगांवच्या लोकांनी जोड बसके उपरांत पत्रकारा कडेन उलयतना दिल्या. मायनिंग लिजाची पावणी करतना गांवाक काळखान दवरला असो आरोप लोकांनी करून गांव वाचोवपा खातीर एकठांय येवन लढपाचो निर्णय लोकांनी घेतला. शेनवारा सांजे सरपंच तृप्ती गाड हांचे अध्यक्षतेखाला मुळगांव पंचायतीत गावातल्या संस्थांची जोड बसका जाली. हे बसकेक पंचायत मंडळा सयत देवस्थान, शेतकरी, कम्युनिदाद संघटनेचे प्रतिनिधी आणि थळावे हाजीर आशिल्ले. गांव काबार जातलो जाल्यार आमकां मायनिंग नाकाच अशें जिल्लो पंचायत वांगडी प्रदीप रेवडकरान सांगले. जाल्यार गांवा फाटल्यान पंचायत आसतली अशें सरपंच तृप्ती गाड हिने स्पश्ट केला. जे मायनिंगचो विशय जो आहा कायज आमी पंचायतीन सगळ्यांच्या समक्ष दवरला आनी थंय सगळे देवस्थान कमिटी, शेतकी कमिटी, गुंडाद आनी पंचायत, जिल्हा पंचायत सदस्य ह्या नात्यान हांव सुद्दां थंय उपस्थित आसलो. जो आमचो मुळगांवचो जो विशय आहा तो खूब गंभीर आहा. जी आमची जी घरां आहा मुळगांवची ती गांवकर वाड्यार ते मानसबाग पर्यंत ही लिजान आसा, मायनिंग लिजान आसा. आनी ती कंपनी कडेन आमच्या पंचायतीन पत्र व्यवहार सुद्दां केल्लो आसा. आनी ती लिजां आनी जी आमची देवस्थान, देवळां आहा, जी तळी आहा, जी बाकीचे जे लिजान आहा ती तेंच्यांनी
बेगीनच्या बेगीन सेपरेट काडची वगळोवची भितूनसून आनी आमकां मायनींग नाका अशें न्हू, आमकां मायनींग जाय पूण गांवचेर अन्याय करून गांवच्या लोकांचेर असो नांगर फिरोवन आमकां मायनींग नाका. गांवच्या सगळ्या लोकांक एक संघ जर ते जोडून जर मायनींग चालू करता, गांवचे जे आमचे कितें अडी अडचणी आहा ह्यो तेंच्यांनी जर सॉल्व केल्यो जाल्यार चड बरें जातलें. पूण ते आयज तांकां हरशीं तेंच्यांनी आयज मिटींग दवरलेली पूण ते मिटिंगेक ते हजर रावूंक ना. त्या बद्दल तेंच्यांनी जाता तितके हो लोक आमचो कोर्टान वयच्या पयलीं जर आमचे गांवचे जे विशय आहा ते तेंच्यांनी सगळे हाताळचे. आमकां मायनींग चालू जाय पुणून कशी गांवचो उद्ध्वस्त करिनासतना आनी जे आमचे बाकीची जे शेतां आहा, तळीं आहा, लोकांची कुळागरां ही सगळी नश्ट जाल्लीं आहा. तेचेर खंय तरी आमच्या सगळ्या आमचे जे मुळगांवचे सगळे बांधव आहा तांकां घेवन तेंच्यांनी कितें तरी हेचेर तोडगा जर पयलीं काडलो नाजाल्यार आमी एक संघ आमी सगळे मुळगांवकार एक संघ रावतले आनी हेचेर लढा आमचो हो प्रखर करतले. आमच्या गांवच्या लोकांचे जे हें आसा तर मत आसा न्हू आनी आमच्या गांवचे कामगार आसा तेंचे जे मत आसा तेंच्याच मताचेर आमची पंचायत बॉडी सपोर्ट करतली आनी तेंच्याच वांगडा रावतली. सध्याच्या लिजा प्रमाण मायनींग सुरू जाले जाल्यार गांव काबार जातलो. तशेंच गांवांतली उदका स्त्रोतां नश्ट जावन फुडाराक उदक मेळप मुश्कील जातलें असो भंय देवस्थानचो अध्यक्ष वसंत गाड आनी पर्यावरण मोगी रमेश गावसान उक्तायला. आमची घरां आसा, देवळां आहा, ही लिजानसून भायर काडची. आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे आमची देगेकूच आमची घरां आसल्या कारणान बफर झोन जो आसा हो तुमी डिमार्केट करून दिवचो. हेंच्यांनी जर ना दिले जाल्यार आमकां आमचे सरकारा कडेन विनंती आसा की जे सरकार आसा तेंच्यांनी सरकारान हे जे बारीक जे गांव आसा हेंचेर लक्ष दिवपा जाय. आयज जर मायनीचें जर ऑप्शन केलें, जे आयज कितें ते डिमार्केशन केलां, गांवांतल्या कोणाकूच भितर घेवंक ना, कोणाकूच खबर ना. मायनीचें जेन्ना ऑप्शन करता तेन्ना गांवान ज्या जाग्यान मायन येता त्या गांवान लोकांची घरां कितलीं आहा, लोकांक त्रास कितलो जातलो हे सरकारान पयलीं पळोवंक आसलें आनी मागीर ते मायनीचें ऑप्शन करूंक आसलें. आयज जर पळोवंक वचत जाल्यार सरकारान आमच्या कडेन सारकें दुर्लक्ष केल्लें आसा. आनी हो जो आमच्या जाणट्यांनी गांव पयलीं पासून पुर्वजां पासून वसलेलो आसा ह्या गांवाचो हे निसांटान करपाक फुडें सरलेले आसा. हेजेर आमचो फूल प्रखर विरोध आसा. गोंयान खंयसरच ना इतके व्हडले तळे आसा 16,000 स्क्वेअर मिटरांचे 69/1 ह्या सर्वे नंबरान. ते तळे पयलींच काबार केल्ले आसा पयलींच्या 50 वर्साच्या मायनीन. आतांय बी 50 वर्सां हे सुरू करतले. त्याच्यामुळे मुळगांवकारांक पाणी मेळटलें, शेताक कुळागरांक तांकां पिवोवपाक फुडले येणारे जनरेशन आसा तांकां पाणी आशेंच ना मेळपाक. म्हणून हांव हातीन बाटली घेवन रावला ही पाणयाची. आनी ही पाणी मागीर परत हांगा मेळणें कठीण आसतलें. अश्योच बाटली घेवन फिरचें पडटलें लोकांक. अशी परिस्थिती मुळगांवचेर येतली. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान तुकाराम सावंत. सांगेवेले भाटी ग्रामसभेत अंगणवाड्यो आनी मायनिंगाचो विशय बरोच तापलो. गांवच्यो अंगणवाड्यो सामक्यो बिकट स्थितींत आसात. त्यो एकतर शाळेंनी शिफ्ट करच्यो वा दुसऱ्या सुवातेर व्हरच्यो म्हणून थळाव्यांची मागणी आसा. दुसरे वटेन गांवांत मायनिंग सुरू जालां मात ताची 1 रुपयाची सुद्दां येणावळ पंचायतीक येना म्हणून गांवचे तरणाटे तिडकल्यात. आतां सोड मायनींग तुमी स्टार्ट केलें जालां सांगताय मायनींग स्टार्ट केलें जाता कितें रूल एंड रेग्युलेशन कितें आहा ही जगावेल गाडयेन चलता मरे थिंगा गाडयो कितें आहा थिंगा कितें रूल्स एंड रेग्युलेशन आहा तुजो सारकें म्हणटा पॉयंट पण ते हेचे प्री मॉन्सून वर्क आसले मागीर बाकीचे अंगणवाडीचे आनी मेन म्हणल्यार तो आमगेलो जो वॉटरफॉल आसा तेजेर डिस्कशन जाल्लें आनी चडसो एक तेंगेली कुत्र्या म्हणटा थंय स्मशान भुमी आसा तेजो इशू डिस्कस जाला. आनी ज्यो आमगेल्यो अंगणवाडी बीन आसा हांगा त्यो सारक्यो प्रॉपर कंडिशनान ना, सारकी वर्स्ट सिच्युएशन आसा तेंचे.
कळ्ळें न्ही अनहायजेनीक म्हणल्यार सुद्दां जाता थंय जी भुरगीं आमगेली ल्हान ल्हानशीं भुरगीं शिकता तेंगेलो तो स्टडींग एनवायरमेंट आसा तो सारको ना ते थंय तेंगेले कितें तेंकां खावपाचें जेवपाचें आसता ते तेंगेले प्रॉपर कंडिशन ना थंय सारकी बसपाक न्ही उठपाक सुद्दां सारको ते भुरग्यांक हें उरना मेन म्हणल्यार टॉयलेट आसपा जाय थंय तो टॉयलेट ना अंगणवाडीक आनी तेजे लागून अशी जे त्यो सारक्यो फॅसिलिटीज मेळना म्हणून आजकाल पेरंट्स अशी सिच्युएशनान येयल्या की ते अंगणवाडी सोडून बाकीची जी प्रायवेट स्कूल्स आसा तितून KG आसा तितून भुरग्यांक घालता तेजे लागून मेन हांगा डिस्कशन जालें मागीर बाकीच्यो ज्यो आमगेल्यो झरी बीन आसा ज्यो पयलीं साकून आसा तेजे मेंटेनन्स जायना तो एक हे येयलो आनी अशें म्हणटा की प्री मॉन्सून वॉक केलो म्हणून सांगता डिस्कशन करता बट तो प्री मॉन्सून वॉक आमगेले तरी वाड्यार जालो ना अजून सुद्दां सरपंच म्हणटा अंगणवाड्यांचे इन्स्पेक्शन करता मायनिंगाच्या बाबतीत आपल्या बोल्सान पयशे गेलात म्हूण आरोप सिद्ध जालो जाल्यार खंय तो राजीनामो दिवपाक तयार चडांत चड पळय ज्यो बालवाडी अंगणवाडी आसा रेंटाचेर आसात कळना तुमकां मेन म्हणल्यार तांकां प्लेस आतां आमी आमचे हितून घालपाक शकता प्रपोजल घालपाक पूण मेन म्हणल्यार आमचे पंचायती कडेन जमीन ना खंयचे चल म्हणटो की जमीन आसल्या शिवाय काय ते प्रपोजल घालपाक शकना आमी खंयच्या म्हणटो आतां त्या वाड्यान आतां कोंगाऱ्या म्हणलें कोंगाऱ्या बांदलें जाल्यार जमीन ना म्हागेले भाटी ऑलरेडी आसले हांवें म्हागेले भाटी वार्ड नंबर 7 तेन्ना म्हाका देवस्थानान जमीन दिल्ली अंगणवाडीची पूण तो GSR पयलीं आसल्या कारणान कोण करना तो म्हागेली येता फुडली एका जातली GSR चेंज करून आनी सगळ्या हो पळय न्हू ऑल म्हाजे घाटी ज्युडिशनान प्रॉब्लेम तोच आसा रेंटाचेर आसा मायनिंग जे तुमी रेव्हेन्यू जनरेट जायना म्हणून तुमचे खंय तरी डिस्क्वॉलिफिकेशन रिझोल्युशन घेवपाक लायले तेजे बद्दल कितें सांगपाक पळय रिझोल्युशन तेंच्यानी कित्याक घेवं म्हाका पब्लिकेन आमी सरपंच करूं ना म्हागेले कशें म्हाका 5 मेंबरान केल्लो आसा आनी ते मायनिंगे जो कितें इशू करता पळय ते मायनिंगेन म्हाका लेटर कांयच ना तेजेर हांव तेजेर कांय उलोवपाक शकना न्हू तुमी डिस्क्वॉलिफाय म्हणलें म्हणून जाल्यार हांव डिस्क्वॉलिफाय ते करूं कशें करपाक तें करूं हांव जातलो ना जाल्यार कायद्यान वयतलें न्ही तुमी पंच मेंबर खंय तरी ते मायन ओनरा कडेन पयशे घेवन आसा असोय आरोप लायता ते कशें आसा पळय सगळे म्हणटालेच कळना तेंच्यान म्हाका सिद्ध करून दाखोवचें हांवें तेजे कडल्यान पयशे घेतले म्हणून बेश्ट उलोवपाक कितलें जाता कोणू म्हणटालो हांवें हेजे कडल्यान पयशे घेतल्या तेजे कडल्यान पयशे घेतल्या प्रूफ जावपाय न्हू तो कशें तरी प्रूफ तेंच्यानी प्रूफ करपाक जाय तो ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV वास्को नव्या वाड्यार मेहबूब शेख हाचो सुरो मारून खून केलो मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो खून एंथनी फर्नांडीस हांणी केल्ल्याचो दुबाव आसा मेहबूब शेख हाका चिखले हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर व्हरतना मरण आयलें ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा स्टॅबिंग जाला सो तितून आमी आतां इन्वेस्टिगेशन हाडलें चालू आसा इन्वेस्टिगेशन चालू आहा तितून एक एंटनी फर्नांडीसान एक मेहबूब शेख ना ताका स्टॅप केलो तेंचे दोगी पर्सनल एनिमिटी कितें आशिल्ली आनी ताजे पयलीं झगडी बी चालू आशिल्ली तेंचे आनी कितें मॅटर कोर्टान आसा अशें म्हणटा ते सो ऑल ऑफ अ सडन तांचे कितें स्पॉट ऑफ मुवमेंटान झगडी जाली तेणें मेहबूब शेखान ताजेर बॅट मारली आनी तेणें एंटरीन काडून ताका चाकू मारली सो हितून तो चाकू ताका फेटल जाली आनी तो सद्या ताका आमी हॉस्पिटलान गेला सो थंय एक्सपायर जालो म्हणून आमकां न्यूज मेळ्ळा सो आमी थंय इन्वेस्टिगेशन चालू आसा प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन सो हितून पळयता आमकां कशें कितें आसा प्रिलिमिनरी टेस्ट केला आमी ताका हाडून पुलिशेन दवरला एंटरीन हय बाणावले ग्रामसभेत गोंयचो पयलो विरोधी पक्ष फुडारी दोतोर जॅक सिक्वेराचो पुतळो बांदपाची मागणी जाली तशेंच पंचायत वाठारांतली बेकायदेशीर बांदकामां वेस्टर्न बायपास आनी भलायकी केंद्राच्या विशयाचेरूय चर्चा जाली
बाणावले ग्रामसभेत थळाव्यांनी गावच्या सुरुवातीकूच खारेबंद पुला लागसार दोतोर जॅक सिक्वेराचो पुतळो बांदपाची मागणी केली. त्या भायर ग्रामसभेत MRF शेडीच्या खर्चाचोय विशय तापलो. MRF शेडीचेर 35 लाख रुपया खर्च कित्याक असो प्रश्न थळाव्यांनी केलो. प्रपोजल हांवें घायलो ते कितें म्हणटा आमगेले डिप्युटी सरपंच तूं RTI घाल आनी बीन होल्डरूय मिसींग जालें तेजी RTI घाल सगळें RTI ग्रामसभा RTI घाल RTI गेले तर वन मात वयता आतां कित्याक 35 लाख मोडाय तेमी तें कांय ना RTI घाल म्हणटा. MRF शेडीच्या खर्चाचेर बाणावलेची सरपंच म्हणटा तो आदले पंचायत मंडळाचो निर्णय. विलेज पंचायत काना मेनावलींची ग्रामसभा तितून मेन प्रपोजल आहलो एक मिस्टर जॉन बरेटोलो टू इन्स्टॉल अ स्टॅच्यू ऑफ जॅक सिक्वेरा ओपिनियन पोलाचो आमचो मेन फायटर. सो तेका लागून आमी एक रेजोल्युशन घेयला अँड वी विल फॉलो अप विथ दॅट. And the other thing was about the Western Bypass. They wanted to know what was the status of the Western Bypass. And earlier we had filed a miscellaneous civil application before the High Court. And now upon the legal advice of the council who are appearing, who is advising the panchayat and are appearing for the panchayat, the same has been withdrawn and they have given with permission to file a writ petition. So the writ petition has been finalized and it has been sworn in by the Sarpanch, Mr. Xavier Pereira, and it will be filed in the following week at the Honorable High Court of Bombay in Goa. Regarding boards, regarding the hoardings and all, the hoardings, yeah, we are going to look into who are the owners. We have to find out who are the owners because we have not been receiving anything all these years. So and we'll be sending a letter to them to either. We have to see whether they can be put up in where they are. Otherwise, we'll have to ask them to remove it. And if they can, then they'll have to pay us the fees for it. गौरांग प्रभू मलकर्णेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. ताळगांव पंचायत वाठारांतल्या लोकांक उदकाचो प्रश्न सतायता. दिसाक फक्त 45 मिनटांच उदक येता. गांवच्यो बांयो दूषित जाल्यात म्हणून ताळगांवचे ग्रामसभेत विशय आयलो. गांवच्यो बांयो नितळ करपाचे उतर उपसरपंच रेगा पै हिणें दिलें. खंयची समस्या आसली जाल्यार ग्रामसभेक रावचें न्हय, आदींच समस्या सुटावी करून घेवची. जे विशय थळाव्यांनी ग्रामसभेक मांडल्यात ते विशय पंचायत पातळीचेर तशेंच आमदार विधानसभेतूय ते सुटावे करतली अशें तिणें बसके वेळार सांगलें. आमकां लोकां कडल्यान अपेक्षा आशिल्ली की ग्रामसभा ही आमी लोकांक आपयतात त्या प्रमाणे ती बरीच जावची. सगळ्या लोकांच्या सपोर्टान तांचे जे कितें प्रपोजल्स आशिल्ले ते आमी घेतले. सगळे प्रपोजल्स तांचे सरपंचान सॉर्ट आवटूय बी केले आनी सरपंच तांकां सदांच सांगत आयला की तुमकां कितें कंप्लेंट्स आसात जाल्यार 3 म्हयने रावपाची गरज ना. सरपंच तुमकां पंचायतीन सदांच अवेलेबल आसता. पंच मेंबर्स आमचे तालिगांव पंचायतीचे 11 मेंबर्स आमी एज अ सरपंच सुद्दां की ऑन सायट म्हणल्यार वन कॉलाचेर आसता. आमचे 2 सुपरवायझर सदांच एक्टिवली काम करतात. खंय चोक जालां कितें जालां सो तांच्यो सम सॉर्ट थोड्यो आशिल्ल्यो त्यो कंप्लेन आशिल्ल्यो त्यो सुद्दां तरी सरपंचान हांगा घेवन सगळ्यो सॉर्ट आवट केल्यो आनी ग्रामसभा आमची सामके बरे भशेन जाली. सो तांकां सांगलां की अशे कितें इश्यू आसात नेक्स्ट टायम पंचायतीन यात आमी बेगींतल्या बेगीन आयच्या आज ते सॉर्ट आवट करतले. ना पळय उदकाचो प्रॉब्लम आसा पळय न्ही ताळगांवान उदक म्हणटा पळय न्ही तें खूब आसा. म्हणजे प्रॉब्लम ना ग्रावंड वॉटर पूण सद्या आतां ग्रावंड वॉटर यूज करपाची परिस्थिती ना कित्याक सुवेज सगळे लोक ग्रावंड सोडटा पोल्युटेड आहा लोक बांयो वापरना. भर हेजेर वचना की बांयो लीक करून बांयो कितें करपाच्यो यूज करपाच्यो. दुसरें सुवेज काम आसा पळय न्ही सुवेज लायनीचें काम आसा तें इतलो म्हाका दिसता 10 वर्सां जालीं आतां काम चल्लां केन्ना फंक्शनल जाता आमकां खबर ना. आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट जाता कितें आतां कंस्ट्रक्शन आसा पळय न्ही दॅट कंस्ट्रक्शन परमिशन्स आर गिवन लेफ्ट रायट एंड सेंटर. वॉट वी हॅव सजेस्टेड टू देम इनफॅक्ट ह्या ग्रामसभेनी गेल्या ग्रामसभेन कितें सजेस्ट केल्लें की बाबा तुमी एक प्लॅन करा कितलो लोक येतलो आनी कितलें उदक जाय त्या प्रमाणे आमी वेवस्था पयलीं तयार करतले आनी मागीर परमिशन येतलें. आतां सद्याच्या परिस्थितीन कितें जालें तें तुमकां सांगता. मिरामार थोडी हें आसा पळय न्ही कॉलनीज आसा थंय आजून पसून तांकां उदक येना पायपेचें नळाचें ती उदक टँकराचें वापरतात. कितें आतां तो सरपंच म्हणटा कितें मॅडमीन कितें रेजोल्युशन आमची असेंब्लीन रेज केला क्वेश्चन आनी रेज केल्या उपरांत ती कितें करतलें पूण ऑन द ग्रावंड न्ही सो फार एज वॉटर इज कन्सर्न इट इज नॉट अ इश्यू वीच इज एड्रेस्ड.
केरी तेरेखोल फेरी बोटीची गैरसोय कमी जावपाची कांयच चिन्नां दिसनात. दिसान दीस कटकटी चालूच आसात. पयलींच ही फेरी सेवा नियमीत नाशिल्ली. फेरी नियमीत नाशिल्ल्यान लोकांचे हाल जाताले. उपरांत सरकारान थंय फेरी सेवा नियमीत केली. मात कांय दिसांनी आतां परत ती अनियमीत आसा म्हणून लोक बोवाळ मारपाक लागल्यात. फाटले कितलेशेच दीस केरी तेरेखोल फेरी सेवा बंद आशिल्ली. गोमंतक टीव्हीन बातमी केल्या उपरांत ही फेरी सेवा कांय दिसां खातीर सुरू जाल्ली. पण आतां परत ही फेरी सेवा सारकी लोकां खातीर उपलब्ध ना. रेशन हाडपाक दिसाचो दीस वता. शाळेच्या भुरग्यांकय फेरी सारकी नाशिल्लो फटको बसता. सरकारान बेगोबेग हाचेर लक्ष दिवन केरी तेरेखोल फेरी सेवा नियमीत करची म्हण मागणी थळावे करपाक लागल्यात. कितें 15 दीस जाले फेरी बंद आहा. ही रेंव काडटा म्हणून फेरी कालच्यान चालू जाल्या. कितें रेंव कितें काडचें पडटा तुमकां? राब ना न्हू, राब बुडटा रेंवेन तो निसर्गी न्हू ती. बरोबर. हां, आनी ही काडटा म्हणून फेरी चालू जाल्यार लोकांची खूब सोय जाता. फेरी जाल्यार लोकांक किराणपणासून पुलावल्यान हे वचचें पडटा. अच्छा. हांगा ड्युटेक आसतात पळय ते येतात आनी परतून वयतात. कदंबाचे ड्रायव्हर आसतात, सकाळीं येतात, वाट पळयतात, फेरीन आमी परत त्या वटेन वयतात ते. आनी कदंबा खातीर लेट बी जाता त्या खातीर. तुम्ही हांगासले लोकल काय? आमी लोकल हांगा. म्हणजे तुम्ही लोकसेवा खातीर करताय? हय, लोकसेवा खातीर. फेरी बोट हालीं जायते फावट ब्रेकडावन जाली आनी जायतो भुरग्यांक त्रास जालो. मोस्टली आमची इस्कॉलाची भुरगीं भायल्यान वचपाक लागलीं. इट इज हाडल्यानी आमकां सोसायटीर आमची रेशन हाडटलोय जाल्यार आमच्या लोकांक वाया रेडी, आरोंदा एन मागीर केरी अबावट येवंक वचोंक 24 किलोमिटर जातात. 24 किलोमिटर भुरग्यांक लोकांक वचोन आनी रेशन हाडप म्हणजे एक फाटल्या दिसांनी खुबूच फेरीबोटीचें काम सारकें दिलिगात जालें आनी खूब दीस भुरग्यां लोकांक त्रास जाता. हांव मागता एक तो हे आनी थंय रेंवूय पडलेली आहा. फेरीबोट लागता ती रेंवूय कोणें काडूंक ना म्हटल्यार तो रॅम्प आहा कितलींच वर्सां तो डेवलप करचो, सारको बांदचो आनी परत दुरुस्ती काम परतून तेचें करपें तें आजून कांय हातीन घेवंक ना. हांव मागता एक सरकारा कडेन हेजेर एक नदर घालची आनी हे फेरीबोटीचो रॅम्प आनी रेती ही काडून लोकांक एक बरी लोकांची सोय जावची येवची वयची म्हणून म्हाजें मागणें. गोमंतक टीव्ही खातीर निवृत्ती शिरोडकर. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिधा कुंकळकार तुमचो निरोप घेतां. आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर गोमंतक टीव्ही हो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात. तशेंच फेसबूक पेजीक सुद्दां फॉलो करात आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.